इंटरेस्टिंग डेमॉन्स्ट्रेशन तुमगेले इंट्रोडक्शन मस्त भारी चंदच तुमगेले that way of presentation chance. Thank you so much Prabhu. By the way, Divya Mataji, very nice melodious kirtan. Thank you for the kirtan also. Hare Krishna. Okay, we will start with the prayers. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताक स्वामिनिति नामिने नमाचार्यपादाय नित्य कृपप्रदायिने गौरगत दामोदाय नगरगुरां तारिणे नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देव गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे शुकरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मदज्ञानं विनाशय संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधे कर्मग्राहगृहीताङ्गं मामुद्धर भवानव श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि स्वीकृतोऽसि मया नाथ मुक्त्यर्थं भवसागरे मनोरथो मतीतोऽयं सर्वदा सफलस्त्वया निर्विघ्नेनैव कर्तव्यो दासोऽहं तव केशव श्रीमद्भागवतं नाम पुराणं लोकविश्रुतं शृणुयात् श्रद्धया युक्तो मम सन्तोषकारणं श्लोकार्धं श्लोकपादं वा नित्यं भागवतोद्भवं पठते शृणुयात् यस्तु गोसहस्रफलं लभेत् सर्वेषु श्रीमद्भागवतं परं शृण्वन्ति ये नरा भक्त्या मम प्रीतै च सुभृता वस्त्रालङ्करणे पुष्पे धूपदीपोपहारकैः वहीकृतो ह्ययं तैश्च शास्त्रीय सत्पतिर्यथा कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतं सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये हरे कृष्ण ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय Hare Krishna. As you introduced, I subject divine lessons in a Demon school. This is totally एक opposite सांगितलं म्हणतं प्रभून सांगितलं म्हणतं शेखर प्रभून सांगितलं म्हणतं ते divine lessons हंगेला भक्त प्रह्लाद कशी ते एक डेमोनिक स्कूलांतू प्रचार करता नाजल्यारी कशी तो तागेले फ्रेंड्स क्लासमेट्स ना स्कूलमेट तागे तांकां आगे मेळटा म्हळ्यार शंडानिका अमरका तांगेले कशी डिप्लोमसी नाजाल्यार कशी पॉलिटिक्स कशी धर्म अर्थ काम ते सगळं ताका शिकोवनूच हिरण्यकशिपूक लास्ट क्लासान सांगून हिरण्यकशिपू ही फेडअप ताका आका कशी चां करप म्हूण तागे विचार ताका सांगिले ती म्हळ्यार सॅन्डलवूड फॉरेस्ट तू एक तोंड ट्री म्हळ्यार सॅन्डलवूड तांगेले डेमोनिक डायनास्टी तू तांणी कंपेर करता इट्स लायक सॅन्डलवूड फॉरेस्ट अंतू प्रह्लाद म्हळ्यार एक तोंड ट्री कांटे आरूक काय तशी तर त्यांनी कंपेअर करतायत हिरण्यकशिपू आका कशी चांग करप
ताका तागेल मन तागेन सगळं हे बुद्धिनाश जाल्लो सगळं म्हूण सांगून शंडा मार्क ताका मस्त मस्त अशी सांगता तुका खंय तुका ही बुद्धी मेळ्ळी कशी तू हे सगळं सांगता आम्ही काय तुका सांगून तुका शिकवून दिलें तू सगळं अशी सांगता असं म्हणून सांगता प्रल्हाद सांगता हे म्हाका मेळ्ळें इंटेलिजन्स तर म्हाका हें फुडें मेळ्ळें इंटेलिजन्स तर तुमगेल बुद्धी न्ही मिगेल बुद्धी देवाचे भक्ती मार्गार आशिल्ली बुद्धी मिगेली ते देखून तुम्ही सांगूचे काय म्हाका आय एम नॉट एक्सेप्टिंग तें अशी ताका मस्त पनिशमेंट दिता तागेल बाप ताका मस्त पनिशमेंट दिता ताका विष पिवयता मागीर ताका उड्डून घालता खालाक हेस्ते पय्या पोंदा घालता सर्पा मध्य घालता मागीर व्हडले हिल्सार तुकून व्हडले मौल्यार तुकून खाला घालता अशी सगळं करता ही इज नॉट हॅव्हिंग एनी प्रॉब्लम तो गट्टी बेसला तो तागेले कॉन्सन्ट्रेशन तो चेंज कोरून दिलेलो तो देवाचेरी ध्यान कोर मेडिटेटिंग ऑन ही सुप्रीम लॉर्ड नारायणाचेरी सुप्रीम लॉर्डारी तो हें कोरून प्रार्थना कोरून मेडिटेट कोरून बेसलो तो तागेले फ्रेंड्स निमगिताय फ्रेंड्सां सगळं व्हड प्रीती ताजेर आनी ताका रेस्पेक्ट करताय सगळं करताय तो निमगिता तुका हें सगळं कशी मेळ्ळें हें तुका ही असलीचे भक्ती मार्ग कशी मेळ्ळी हे फ्रेंड्सां निमगिताय तोळी भक्ती मार्गापासून प्रल्हाद महाराज बाकी स्टुडंट्स आले इन्स्ट्रक्ट करता कौमार आचरे प्राज्ञो कौमार आचरे प्राज्ञो धर्मान भागवतानि हा दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम म्हण सांगिला री एका 4-5 वर्ष तुकून आम्ही देवापासून ताका विचार दिवंका म्हण सांगता एका बुद्धी केदाणकी तेचेर डाक आतां स्कुलां तूं आमी मेटेरियल स्कूल नाल्यार आमगे स्कुलां व्हरून घालताय जाल्यार 5 years तुकून आमी स्कुलां घालताय कित्याक LKG UKG म्हूण सांगिल्यार प्री स्कूल नाजाल्यार तांकां तेंगा प्रिपरेटरी स्कूल तळी एक्चुअल स्कूल स्टार्ट फ्रॉम 5 years फुडें सगळं 6 years आसतना आतां 5 years स्टार्ट करता ते 5 years म्हूण सांगल्यार तेचेर डाक तागेल ओन तागेल बुद्धी स्थिर बुद्धी आमची प्राय ते प्रायर तुकून ताका डिवोशनल सर्वीस नाजाल्यार भक्ती मार्ग इति म्हणून ताका कळोवंका चरडाक कळोवंका इति म्हळ्यार दुर्लभम मानुष जन्म आमकां ह्यो मनुष्य जन्म मेळटा इट्स व्हेरी व्हेरी रेअर आमकां उतुलकी आमी पुण्य कोरून नाजाल्यार उतुलकी पायस एक्टिविटीज नाजाल्यार उतुलकी चांग आमगेले फुडें कर्माचे कनेक्शन ते मनुष्य जन्म इज दुर्लभम म्हूण सांगता तर ते दुर्लभम जावन आशिल्ले मनशा हाका एस्पेशली डिवोशनल नाजाल्यार भक्ती मार्गां येवंका जाल्यार ताज्या व्हड पुण्य कोरता ते फुडेंचे खंय न्ही की एक पडलेलें कनेक्शन आमकां हे भक्ती मार्गार कसो की एक असोसिएशन मेळ न्हू डिवायन एक सेकंड डिवायन हे कसो की एक भक्ताने असोसिएशन मेळ न्हू तशी सगळं आमकां हे जन्मा एक आमकां एक डिवोशनल स्टेप मुखार दवरूंक आमकां एक चान्स मेळटा तर तशी मेळना फुडें आमी तें वेस्ट करूंक ना ते देखून ते मनुष्य जन्म म्हळ्यार दुर्लभम जावन आशिल्लो मनुष्य जन्म आमी वेस्ट करूंक ना ते मनुष्य जन्म इज टेम्पररी म्हणून लगेच सांगताय ते मनुष्य जन्म आमकां रेयर जन्म मेळचे आनी हे मेटेरियल वर्ल्ड इज टेम्पररी अनित्यम असुखम म्हणून सांगताय टेम्पररी वर्ल्ड अँड फुल्लो कल्मश नाजाल्यार फुल्लो डिफिकल्टीज डिस्ट्रेस अनित्यम असुखम तळतशी मेळचे जन्माक भक्तीक मस्त एफेक्ट आसा तळ आमी फुडें तुकून आमी भक्ती मार्गारी येव न्हू आमगे लायफ सक्सेस जावन आशिल्ले दुसरे आमकां एक भक्ती जन्म मेळटा नाजाल्यार आमकां एक आमी तेच जाल्यार फॅमिली वचून जन्म काडताय खंय तेंगी भक्ती वाडटा ते
फॅमिलींत वचून आमी जन्म काडताय. तशी मेळ्ळें ना जाल्यार आमकां मेळू आसता तशी जाल्यार आमकां खंयच्योय की एक डिवोटी आमकां असोसिएशनार हाडटा, तें एक भाग्य मेळटा. तेच जाल्यार भाग्य आमी वेस्ट करूपणा म्हूण प्रल्हादू सांगता. तळी इत म्हळ्यार हें सांगिल्लें म्हणटा सांगूच जालें कौमार आमी एक प्रायर कौमारा म्हूण सांगिल्यार 1 to 5 years Poganda म्हूण सांगिल्यार ती वाडून आमची adolescence 5 to 10 years Kaishora sorry adolescence 10 to 15 years मागीर he is going to यौवना ते 15 years तावळ तशी आमगेल्या एका तीक बुद्धीक कशी कल्टिवेट कोरया भक्तीन तू कशी कल्टिवेट कोरयात म्हणून he is telling he is explaining with a proof हें सगळं कशी मेळटा म्हणून घेता तो तळी अंतू मनीषा जन्मांतू मस्त जण हॅपीनेस मागल्यान वताय एके कुठं सांगता धर्म कशी मेळटा नाले एवरी ह्युमन बिईंग मस्ट डू डिवोशनल सर्वीस आमी देवा पांया कडेन वचूका आनीक आमी ते सुप्रीम नाजाल्यार सुपर सोल जावन आसले परमात्माक आमी सरेंडर कोरका म्हूण सांगताय. आमकां कशी संतोष मेळटा कशी दुःख मेळटा म्हळ्यार हांगा एका क्वेश्चन ना तें येता हॅपीनेस जाल्यार डिस्ट्रेस जाल्यार आमी गुणतीने गुणतीने येता आमी कसल की कर्म केलें जाल्यार फुडेंचे जन्मांत करून आमकां आतां आमी डिस्ट्रेस नाजाल्यार आमकां दुःख येता सुख येता ते देखून आमकां मेटिरियल हॅपीनेसा बगेक आमी ताजे मागल्यान वचना आमकां ऑटोमॅटिकली येता. You should not waste your time for material happiness or material distress. आमी ती कोरका आमी हॅपीनेस मागल्यान वता तशीच आमगे लायफ डिस्ट्रेस जावन येता. He is accumulating all the wealthy things. आमी बिझनेस धोरूक कुटुंब चमच्याक बायले संतोष करूक बामणा प्रीती करूक नाजाल्यार चेडूआ व्हड करूक सगळं आमी फॅमिलीज इटसेल्फ तें डिस्ट्रेस म्हूण सांगताय तें सोदूं गेल्यार आमकां हॅपीनेस मेळना. पीपल थिंक वी विल बी हॅपी आमी हॅपी जावन मुखार वतली म्हूण लेखिताय बट हें सगळं तातूंत स्ट्रगल येता तर हे स्ट्रगलांत तुकून आमकां संतोष मेळची ना. थोडी संतोष जावो दुःख जावो जाल्यार हें मात्रा स्पर्शास तुका हांव ते शीतोष्ण सुख दुःखदा ते आमचे म्हणटा येता न्ही कशी की आमगेल्या सीसनल जावन संतोष दुःख सगळं सीसनच्योय हीट येता तेंचे ते कोल्ड येता आग पापा इनो नित्य तांतितीक्षस्त भायर तू भगवद्गीता सांगता कृष्ण तळी तशीच तातूंत आमी ते बगे जावन आमी ट्राय कोरका नाका आमी कशी आमी युटिलायज करुयात नाजाल्यार आमी कशी आमगे लायफ मिसयूज करताय म्हूण लागीन 5 वर्षाचे बालक 5 वर्षा बालक ते सांगता तो सांगता आमकां 100 वर्षा आयुश दिले जाल्यार 50 वर्ष 50 वर्ष आमी न्हिदेताय एक मनशाक 100 वर्ष आयुश आसा तातू 12 मणिकूर न्हिदेताय आमी तळी 50 वर्ष वेस्ट जाली वो तेंच्यान 20 years हांगा चायल्डहूड एंड स्पोर्टिंग ते चायल्डहूड वाडून येता संत सगळं हगूर जावन वाडून येता तेंच्या ते स्पोर्टिंग म्हणून सांगलें तागेलें इंट्रस्टिंग सगळं तागेलें इंट्रस्ट सगळं जावन तशी 20 years वता ते देव वर्ष तुल जाली तें जावन 20 years ओल्ड एजार वता ओल्ड एज जायना बडे आमकां देवाला उडगास इमच्याक आमगेले इंटेलिजन्स इट्स ऑल बिकमिंग वीक आमकां सांगिल्लें म्हणटाची जीब हल्लून ना एक स्ट्रोक आयले जाल्यार आमकां जिबे येमना हातू येमना कांय करूं जमना हबाव अशी एक
जीवसिलल बॉडी शिपडले म्हणते असते स्ट्रोक सगळे येण पडला पडे इट्स व्हेरी डिफिकल्ट तळी तो सांगता केदाणकी आमकां 5 वर्ष तुकून आमकां उडगासू नाजाल्यार आमी एका एक्टीव जाताय तावड तुकून आमी कौमार आचरे प्राहू म्हळें व्हेरी इम्पॉर्टंट तळी अशी सगळं मागीर फॅमिली प्रॉब्लम्स असते न्ही आनी तूं मध्य सगळं फॅमिली प्रॉब्लम्स येवयात फॅमिली बगेक हें सांगिल्लें म्हणटा बट कोण की कृष्णा कॉन्शियस फॉलो करचे गृहस्थ आसय जाल्यार फॉर एग्जाम्पल कर्दमुनी परीक्षित महाराज ध्रुव महाराज हांकां सगळं आमकां एग्जाम्पल प्रियव्रत महाराज हांकां सगळं आमकां एग्जाम्पल करूं आनी तांगेल फॅमिली ओट्टू व्हरतानी तांगी राजभार काडतानी नाजाल्यार तांगेल बाकी सगळं तांणी व्हड भक्त आशिल्लें जाल्यार तशी तांकां अंबरीश महाराज पृथू महाराज आनी सगळं तांगेले राजभारूय करतानी तांगेल भक्ती नवविध भक्ती सगळं करतालो अंबरीश महाराज जाल्यार ही वॉज ए सुपर किंग तर ते तशी वरची आण आसताय बट आमगेल मेटिरियल लायफांतू आमी मेटिरियल फॅमिली कुटांतू नाजाल्यार मेटिरियल बिजनसा कुटां नाजाल्यार ताजे एन्जॉयमेंटा कुटां गेल्यार आमकां भक्ती मेळना आमकां हॅपिनसय मेळना तें एक व्हड एग्जाम्पल सांगता मागीर एक घराच्यो आळू कशी की तो अटॅच जावन आसा ताका कुडुंब चोवंका चेडवा चोवंका तें सगळें जावन आशिल्लें लाळांक तांकां नेवर एवर दे वील बी हॅपी तावळी आमकां उतुलकी स्ट्रॉंग जावन आसय आमी मेटिरियल अटॅचमेंट जावन स्ट्रॉंग जावन आसय इतलेंच आमकां हें भक्ती दूर वता मनी इज बेटर दॅन हनी म्हूण सांगताय हांगा तशी सांगताय मनी इज स्वीटर दॅन हनी तावळी मनीस मणी 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 कोरवता येता हनीचे स्वीटनेस तांकां एन्जॉय करूं जायना तांणी मणी बगेक थांबताय कशी तावळी फॅमिली अटॅचमेंट येता म्हूण सांगून हांगा ध्रुव महाराज सगळें सांगता वायफ चिल्ड्रन बायलेच्यो आमकां बायलेक संतोष पावोवंका चेडवांचेर एन्जॉय कोरका पेरंट्सांक चोवंका मागीर कशी की एका धुव चेल्लियो बापाक चेल्लियो उतुलकी प्रिती तांकां कशी व्हड कोरका मागीर आमी घर केलें जाल्यार आमगेल घरा फर्निचर ताका अटॅचमेंट हे मिगेल मांचो हे मिगेल विंदुळो हे मिगेल हग ताका अटॅचमेंट हें सगळं टेम्पररी म्हूण मनाक करनाय मनशां मागीर आमगेलें सेन्स एन्जॉयमेंट सेन्स जिबे एन्जॉयमेंट चेडूं कशी कोरका तर हें सगळें अटॅचमेंट येना बडे आमी भक्तीन तुगून मागल्यान वता म्हूण सांगता ताळी मागीर हें सगळें दी न्हू आमी एक विद्वान जावन आशिल्लो लाळू विद्वान जाल्यार नाजाल्यार आमी उतुलकीच एज्युकेटेड जाल्यार ताका भक्ती ना जाल्यार ताका तें एसेन्स ऑफ भक्ती नाजाल्यार सुप्रीम नॉलेज तें ना जाल्यार सगळं व्यर्थ जाता ताका कसं तातूं एक लिबरेशन नाजाल्यार तें एक पाथ नाजाल्यार तें एक मार्गार ताका वचत जाय उतुलकी एज्युकेटेड जावं व्हडलो सायंटिस्ट जावं ताका कसल ताका ते हाजेर वचत जायना तावळी हें सगळें जावन इतकी हाजें सोल्युशन हें सगळं जावन अशी सगळं एक्सप्लेन करता वॉट इज द सोल्युशन आमकां आंतू डिवोशनल सर्विसां येमच्याक नाजाल्यार हें सगळं मेटिरियल एन्जॉयमेंट नाजाल्यार मेटिरियल जावन आशिल्लें भौतीक जावन आशिल्ले विशयार तुमकां तुलें दुख्ख पामता नाजाल्यार तुमकां टेस्ट मेळना देवाचेर टेस्ट मेळना हाका इतकी फायनल सोल्युशन तळी तो सांगता कीप अलूफ फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ डेमन्स कोणाले सांगता डेमोनिक स्कूलां वचून प्रल्हाद सांगता हेसले डेमोनिक एक्टिविटीन तुकून सगळं तूं दूर रबाई खंय सान चडूं न्हय तागेन सगळं फ्रेंड्स
डेमोनिक एक्टिविटीज नाजाल्यार तूं सगळं दूर वच तांतू तुकुनू तुका नतला तो हे मेळना तुका लॉर्ड हरी लॉर्ड नारायणा यू सरेंडर टू लॉर्ड नारायणा जमचकाय रिवे हिरण्यकशिपूले स्कूल हांव वचून तागेल पूतू प्रचार दिता द लॉर्ड शेल टेक शेल्टर लॉर्ड नारायणाक वचून शरणागती दिवका मागीर अल्टिमेट लिबरेशन नाजाल्यार तुका मुक्ती मेळका जाल्यार तोचित अस ताका कशी प्रीती कोरका म्हणलें लगीन सांगता कशी प्रीती कोरका ताका पूज कर ताका तोता तुमगे सगटाले बापूस सगटाले बापूस तोता अंशांशु सगळं हृदयांतुय तागेलेंच ममेवांश जीवलोके म्हूण देव सांगता कृष्ण भगवद्गीता तू तळी प्रल्हाद सांगता हे सगळं अंत तुकुनूचित देवत सगटाचले हृदयांस ताका तुम्ही कसं एका डायवर्शन हाणतीने ताका पूज कोरका ताका वर्शिप कोरका सगळं टायमारी तागेले स्मरण कोरका ताणे ऑलरेडी सांगिने श्रवणम कीर्तनम विष्णोर बाप्पा बुद्धी शिकोवन जाली आम्ही सांगताय तो बाप्पा बुद्धी शिकयता तशीच प्रल्हादान तागेले बाप्पा लगी इन्स्ट्रक्ट करून जालें श्रवणम कीर्तनम विष्णू स्मरणम प्रल्हादात एक्साम्पल दवरताय तो केदनाय तागेले हृदयांत ओम नमो नारायणाय ओम नमो नारायणाय तशी सांगून वसिलो तो कसले सगळ्याके ऊंच तुकून ब्रह्मा तुकून नाजाल्यार खाल एक वन अमीबा खंयचकी सगळं हृदयांतुय देवस कसलन तुका तो सगळं फुल पोटेंट सगळ्याके स्प्रेड जावन आसा तळी तागे देवाल क्वालिटी ते सांगताय ताका चेंज करूच ना ताका अनडिवायडेड ताका नाशू ना नैनम चिंतन्ति शस्त्राणी नैनम दहती पावका ताका लसू जमना ते सगळं सांगत तो कशी आम्ही भक्ती चोडोवका म्हूण सांगता तो तुम्ही सक्टाचेरी कारुण्य दाखोवका प्लीजिंग द लॉर्ड बाय बीइंग मर्सीफुल टू ऑल सक्टाचे तुम्ही सक्टाचेरी दय दाखोवका तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदं भावम् आसुरम् उन्मुच्य यया तुष्यति अधोक्षजः इति सांगताय म्हळ्यार अफेक्शनेट जावका सक्टांचेरी कारुण्य दाखोवका सक्टा लगी फ्रेंड जावका आनी तूं भगवद्गीतान दुसरे सांगता भोक्तारम यज्ञ तपसा तो एक श्लोक सुहृदम सर्व सगटाले वेलविशर कृष्णा तशीची अंगा सांगता तुम्ही सगटाले वेलविशर जावका सगटाले वेलविशर जावं सगटाले फ्रेंड जावका तुम्ही आनीक तुम्ही सोडाय असुर बुद्धी तुम्ही सोडाय आनीक तशी केल्यारी तुमचेरी देवाक व्हड प्रीती जातली इवन रामायणान तू सांगतालो इवन रावण येणू ताजे लगी माप निमगेल्यारी तुतलेची ताण उतुल बल्लाव केल्यारी सरी रावणाक माप दितलो आसलो तुतुलोची कारुण्यवाण नाजाल्यार तुतुलो करणामयत गेलो भगवंतू तेंकाय कोणाक कळना हें जनरली देवा पासून जावो कृष्णा कॉन्शियस जावो तसले एक मनशाक मनुष्य जन्म मेळ्ळो म्हूण मात्र तांकां तें एक भाग्य मेळ्ळें ना तें भाग्य मेळ्ळां तिणें तांगेलें कर्मफल देवाल मर्सी तांकां तांचेर ना देवाल दय तांकां केद्दाणकी मेळटा ते तावळ तांकां बुद्धी दवरता इंटेलिजन्स प्रॉपर इंटेलिजन्स देवाक बुद्धिमनांक करूं ददामी बुद्धी योगम तम ते केद्दाणकी म्हाका मनाक रोसिल्लें तुमकां हें आसा जाल्यार ताजी बुद्धी हांव तुमकां दिता
तुमगेने उणेच इंटरेस्ट दाखयला पुरो उणे इंटरेस्ट तुम्ही दाखय बाकी हांव तुमकां दिता तुम्ही एका तांग घेवन बेसाय तुम्ही देवाक फाटी दाखोवन बेसू नाका म्हूण सांगत तुम्ही देवाकच येवन बेसाय बाकी हांव तुमकां हेल्प तुम्ही एक स्टेप मुखार देंवता जाल्यार हांव तुमचेरी 2 स्टेप लागी येता खंय ताज्याकय ओड गॅरंटी ते मेळटा न्ही मागीर तुम्ही सरेंडर जायाई समोर सांगता तळी प्रहलाद लेगी नेमकी ताचेर डुवा तुका हे सगळं खत्तें तुका मेळ्ळें हे सगळं तुम्ही तूं व्हडल्या पॅलसांत राबता तुम्ही थंगा गार्डन पॅलस आसा बापाल पॅलसांत तूं राबता जाल्यार सांग तुका खत्तें तुका मेळ्ळें हें सगळं खंय तळ सांगता म्हाका हें सगळं फुडें मेळ्ळें म्हाका मिगेल नारद मुनीन म्हाका सांगून दिलें हें सगळं खंय ते नारद मुनीन ज्ञान म्हाका सांगून दिलें प्युअर ज्ञान म्हाका सांगून दिलें कशी देवाक शरणागती करता म्हूण सांगून अंतु तुकून देवाक सांगून दिलें हे भौतीक लोकांत तुलें नाजाल्यार मिगे आमगेलें आग्रह मेटिरियल डिझायर अकिंचना ना म्हूण सांगताय तर तें सगळं कशी आमी पर घालका नाजाल्यार आमी सोडका कशी म्हळ्यार देवाले भक्ताले पादधुळी आमी लावंका काणू खंय देवाल भक्ताल पादधुळी तशी मेळ्ळ्यार आमकां पादारविंद रजसा प्लुत देहिना म्हूण सांगताय ते पादारविंद काणू ते आमगेले देहाक लामका तशी जाल्यार आमकां परंपरा इती म्हूण मनान जातलें हें नारदा ब्रह्मार तुकून नारदा मेळ्ळू नारदार तूं व्यासा मेळ्ळू व्यासार तुकून तशी आमगेले परंपरा येता देखून आमकां हें नॉलेज सुप्रीम नॉलेज आमकां प्रभुपादार भितर पावयलें श्रीला प्रभुपादार तुकून आतां आमकां सगळ्याक हें उतलेंची परफेक्ट जावन आमकां हें नॉलेज मेळटा तळी ते कशी जाता परंपरा मनान कोरका हें भागवतम काडचें उतुलकी दुड्ड दिवन भागवतम वचचें आळसे नाजाल्यार भागवत सप्ताहम नाजाल्यार सत्रम म्हूण सांगून मस्त दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ भागवत तळी हें प्रॉपर भागवतम आमगेले परंपरेर तुकून नेमका जाल्यार ताका एफेक्ट आसता न्ही त्या परंपरेर तुकून आमकां भागवत मेळ्ळें ना जाल्यार ताका एफेक्ट ना तळी आमी मनान कोरता जाल्यार एक प्युअर वैष्णव तुकून नाजाल्यार प्युअर वैष्णव तोंडान तुकून आमी मनान कोरता ते तांकां सांगता दे अंडरस्टँड this in परंपरा तुकून आमी मनान कोरता I received this knowledge Bhagavad Dharma from Narada Muni ताका कसन हेका दूषित हे ना दोष ना नाल्यार मेटेरियल कंटॅमिनेशन नाल्यार भौतिक कल्मश म्हळ्ळें ताका ना ते देखून तें प्युअर फिलॉसॉफी प्युअर लॉजीक कसल तत्व तें सायंटिफिकली शास्त्र जावन आमगेलें पुराण म्हळ्यार शास्त्रीय जावन आशिल्लें पठन रीती प्रल्हाद तांच्या सांगता नेक्स्ट येता तो प्रल्हाद एक्सप्लेन करता तो केदांकी तागेल्या अम्मा पोटां आसतना तो कशी ताका हें नॉलेज मेळ्ळें नारदा लेगीत तुमकां कशी नॉलेज मेळ्ळें म्हळ्यार हिरण्यकशिपू फुडें तपस करूं गेला तपस करूं वचानीक देवमारून गेली नी हे असुरांक सगळें अटॅक केलें असुरांक सगळं मारनू थांगा हिरण्यकशिप ना ते देखून देवमारांनी इंद्रान तागेले बायले कया तूं ओड्डून व्हेली ओड्डून व्हरता आनी ताका तिका अरेस्ट करूं तळी ती जाल्यार भोप घालता आसता हांगा कुरारी म्हूण सांगून एक बर्ड सांगताय संस्कृत एक सान बर्ड ते कशी बोब घालता ते एक हे घोणी नाजाल्यार वाल्चर कशी ते बर्डा धरता आनी ते बर्ड कशी बोब घालता तशीच हांगा सांगताय इंद्रान कया तूं ओड्डून व्हरताली ताण व्हरताली तळी ती थंय बोब घालताली हांगा पावलो नारदन सांगिने तिका मारूपणा
तिका मारूपणा ती इनसेंट तवळी इंद्रान सांगिने तिका मी मारना तिका मी ती बाळा ती पोट्टां तू प्रह्लादस अयो चेर्डूम तवळी हिरण्यकशिपू पशी ओडा सुरजावन तोलतो चेर्डू ते दुखून ते ती बाळां जाव भितेरी तेंचेर भायर येव भितेरी आमी वेट करताय तिका आमी मारना ते चेर्डाक आमकां मारका तें तामगेन प्लॅन दे दे हॅड दॅट आयडिया टू किल द तवळी बेबी तवळी नारोद सांगता नो नो तुमकां तेश करूं वस्तू ना ती हेका बायल फर्स्ट ऑफ ऑल बायल ती प्रेग्नंट लेडी आनीक तिगेल पोट्टां तू एक महाभागवत तवळी हें सगळं देव जाल्यार देवतास जाल्यारी देवी देवतास जाल्यारी हे परंपरेर तुकून आयलो नारद देखून नारद महर्षीक तांणी ओबेजनी तेन्ना थंग सांगताय ओके आनी हे परंपरेर तुकून आयलो नारद महर्षी देखून तांणी तिका सबाल सोडली आनीक तिगे पोट्टां तू महाभागवत जावन आशिल्ल्यान चेडूस देखून तिका सर्कम्युलेट केल्यार तिका हें केलें प्रदक्षिण दवरली 3 वेळा प्रदक्षिण दवरली देवी देवतान आनीक तांणी गेली आनी तिका हाणू नारदान ती तागेले आश्रमां बेसयले आनी आश्रमां बेसोवन तिका सगळं जाजलां पुराण सगळं देवाल पसून चांग काणी सगळं सांगत आला तळी आमकां सांगत आय ती म्हळ्यार एका चेडूं पोट्टां आसतना आतां अम्मा मार सगळी ती करताय म्हूण कळला हांव सगळं कंटिन्यू जावन टीव्ही चोवन वचतनी तळी हें चेडूं सगळं एब्सॉर्ब करता आतां सायंटिफिकली फॅक्ट इट्स अ फॅक्ट सायंटिफिकली प्रूव्ड फॅक्ट ते कशी की तुमी आतां चेडूं पोट्टां तुकून आयिल्ले न्ही तांणी हार्श जावन उलयताय नाजाल्यार तांणी very very distressful नाजाल्यार they are very restless तांणी कोप दाखयताय चड तांणी चड इगो दाखयताय सान चेडूं सरीची बॅक आन्सरींग सान चेडूं कोण सांगून दिवंक नाका हांव करना हांव करना हांव ताका मारतलो हांव ताका मारतलो हांव ताका शूट करतलो ना तशी सान चेडूं ताजे एक्झाम्पल ते म्हळ्यार that parents were watching modern television or horror movies नाजाल्यार horror they were reading horror stories तळी हें सगळं हें चेडूं एब्सॉर्ब करता 7 मास तुकून सगळं चेडूं तांगेल्या पोट्टां तू सगळं ताका कळटलें तेवळी हें चेडूं पोट्टां पडूं प्रह्लाद सान चेडूं सगळं नारदान सांगीन सगळें एब्सॉर्ब केलें सो millions years back उतुलकी परफेक्ट जान तें सांगिने आतां मॉडर्न सायन्स हें सगळं प्रूव करताय फुडेंचें कपिल मुनीनय सांगिने कपिल मुनीन एका चेडूं भितर पळोवन तें इतें करता उतूल वर्सारी उतूल मासारी नाजाल्यार उतूल दीस जायना आपणे कशी प्रोड्यूस करता सगळं कपिल मुनी तागेल्या अम्मा लागीं सांगिलें देवहूती लागीं हांगा प्रह्लादान फुल्ल पूरा देवाल नारदान ताका सांगून दिलेलें देव भक्ती फिलॉसॉफी सगळं अम्माने केलें बट अम्मा एज अ लेडी तिका तुतलें कॉन्सन्ट्रेट करूंक जालें ना इतलें म्हळ्यार तिगेल विचारू मिगेल बामूण केदां येतलो हिरण्यकशिप केदां येतलो हांव हांगास मिगेल बाळांतर फुडें तो येतलो नाजाल्यार बाळांतर जानवे तो येतलो तें विचारू आशिल्लो नारदाल्या तीन सांगिने मिगेल बामूणे जतेर हांव बाळां जतेनी म्हूण तळी तेंच्या ते चेडवान तें सगळं आयकून तें कशी देवाल्या क्वालिटीज तें म्हूण सगळं आयकिलें देव कसो की म्हूण आयकिलें ते सुपर सोल देवाल सोल म्हळ्यार ताजी क्वालिटीज ती तें शाश्वत म्हूण मना केलें ताका नाश ना म्हूण कळ्ळें शरीर इत्तें आत्म इत्तें म्हूण मना केलें ताणें मागीर ते आत्माक नाजाल्यार सुपर सोलाक ताका अंतू
बर्थ नाल्यार जन्म मृत्यू जरा व्याधी ते कांय ना आमकां बॉडी मेळा पडता आमी सफर जाता जन्म मृत्यू जरा व्याधी तांतू तशें ते बॉडी सुपर सोलाक ते कांय ना ही सेल्फ इल्युमिनेटेड तो प्रकाश जमचो स्वदृक म्हूण सांगताय मागीर ही इज द सक्क सर्व कारण कारणम ही इज द सुपर सोल इज द सर्व कारण कारणम he is all over there. He is spreading everywhere. He is there in each and every body, living entity. हे सगळं चांग करून मनांक करून ताणे तवळी तशी मनांक केलेला हांक हांव मिगेने म्हळ्याने कन्सेप्शन because he knows this is the Paramatma or this is the Jivatma. This is temporary body. I have accepted temporary body for the 100 years. ते सगळं ताका मनान जाला तवळी हांव मिगेने नाजाल्यार मिगेल चेडूं मिगेल बायल मिगेल दुड्डू मिगेल घर तसं एका डिफरन्स ताका मनान करना हे सगळं मनान कोर न्हू ताका दोन्ही टायप बॉडी असं म्हणून सांगिता ह्यो सगळं ते स्टुडंट्सांक इन्स्ट्रक्ट दिता दोन्ही टायप सोळाक इतलेच फूट आसा 8 एनर्जीस आसा 3 गुण आसा मागीर 16 टायप ट्रान्सफॉर्मेशन आसा दोन टायप बॉडी ग्रोस बॉडी आसा सूक्ष्म स्थूल बॉडी स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर दोन्ही सटील बॉडी इंतू मिथ्याहंगारू मन इंटेलिजन्स तशी 3 बॉडी आसा मागीर ग्रोस बॉडी 5 पंचभूतान केलेले 5 बॉडी हे सगळं मनाक कोर न्हू तो हे करता हे कशी आनी का तुमकां डिस्ट्रॉयिंग द पोल्युटेड मेटेरियल इंटेलिजन्स कशी ते नाश करता तुमगेले मेटेरियल इंटेलिजन्स नाजाल्यार तुमकां मेळ्ळेली बुद्धी कशी तो नाश जाता सगळं तो सांगता तो उठान आमगेले इंटेलिजन्स आमगेली बुद्धीक कशी कशी हे डिवायड कोरया नाजाल्यार ताका कशी पार्ट आहा एक आमी जागरण जावचें नाजाल्यार वेकफुलनस मागीर एक ड्रीमिंग कंडिशन अदरवायज अनदर इज डीप स्लीप तशी 3 स्टेट्स आमगे इंटेलिजन्साक म्हूण सांगता एक जागरूक जावन एक सगळे वेळार वेकफुल जावन आसतलो मागीर एक ड्रीमिंग स्वप्न स्टेट आसताने आनी एक डीप स्लीप केदनाय न्हिदेंचे आसलेले तर हे मनान केलेले हे हू परसीव ऑल दीज स्टेट्स एक पर्सन नाजाल्यार एक मनीस हे 3 स्टेट मनान केल्यार ही इज द परमात्मा ही इज द सुप्रीम पर्सनालिटी तो सांगता 5 वर्षाचेर वन कॅन अंडरस्टँड प्युअर सोल कशी आमी कशी मनान करूं ते लिव्हिंग सोलाक हे 3 टायप इंटेलिजन्स असं म्हण मनान कोरता खंयचे वेकफुलनस ड्रीमिंग एंड डीप स्लीप हे 3 टायप इंटेलिजन्स एक मनशाक नाजाल्यार एक आत्माक आसा जाल्यार यू कॅन अंडरस्टँड ही इज द सुपर सोल नाल्यार तो परमात्मा म्हूण तुका मनान कोरया म्हूण सांगता ह्यो जीव आमगेल जीव कशी त्रिगुण जावन नाल्यार सत्वगुण रजोगुण तमोगुण हे 3 गुणांतूय कशी अशी सांकाळे मांदून घाल्या म्हणट एन्टँगल्ड म्हणून सांगताय नाजाल्यार अशी घुवन घुवन अशी पडला म्हणून सांगता ते तुमकां मनान जायना ती म्हळ्यार तुमकां अज्ञान दिकूंत तुमगेले अज्ञान दिकूंत तुमकां ते मनान जायना म्हूण सांगता ते 3 गुणांतू तुमी आमच्यापणा म्हूण सांगता रजोगुण तमोगुण सात्विक गुण रजोगुण तमोगुण अंतू तुमी पडूपणा तांतू पडल्यार तुमकां डिवोशनल सर्वीस नाल्यार भक्ती मार्गांतू तुमकां कृष्णा मेळना म्हूण सांगता कळ्ळी प्रल्हाद मागीर भक्ती पासून जालें भक्ती पासून तो सांगता भक्ती पासून कशी भक्ती कोरयात भक्ती इज द बेस्ट ऑफ ऑल पाथ सगळ्या मार्गांतूय भक्ती ही इज रेकमेंडिंग फॉर
कशी तुम्ही त्रिगुणाचो तिनी सांकाळेन तुमका मांडून घालया म्हूण दवर. भांगरा सांकाळ हांव मस्त टाइम सांगिल हांगा. भांगरा सांकाळ, रुपया सांकाळ आणि का लोखंडा सांकाळ, तीन टायप सांकाळ, तीन गुण. तुमका चांग म्हूण दिसता भांगरा सांकाळ नव्हे म्हाका दोन्ही हातान बांधून घाली नव्हे, तुमका हल्लू जमना, तुमगेला हात हल्लू जमना, तुमगेल पाय हल्लू जमना. बंधनम इज बंधन केदनाय. तर ते कशी तुमका भक्तीन तू हाड काम आम्ही शुद्ध सत्वान तू उंचारूचुका तांतू तुकुन आम्ही कशी उंचारूचुका म्हूण चोंका. तळी सर्विंग ए बोनाफाईड गुरु. आम्ही कशी एका गुरुक सर्व कोरका अक्का विश्वासान नाजाल्यार भक्तीन आमगेल गुरुक आम्ही सर्व कोरका. कशी ताका आम्ही पूजा कोरका नाजाल्यार आमगेले आमकां सिने इतकी आमकां प्रभुपाद सांगता आमकां इतकी आसा जाल्यार आमकां 50% देवा दिमका म्हूण सांगता. धन जाव्यात, आमगेल बुद्धी जाव्यात, आम्ही आमगेले इतकी आमकां आतां तुमकां मस्त दुड्ड मेळ्ळा, ते दुड्ड तुमका तुळकी खावका जाल्यार तुमगेले तोंड भरप नाजाल्यार पोट भरचें उतलें खावंक. आम्ही नेचरान तुकून शिकूका एक बर्ड नाजाल्यार एक सुणें तागेले तोंडान जेमचे मात्र तो खातलो. तळी आम्ही वॉट एवर वी हॅव इट इज कमिंग फ्रॉम his own opulences. तेज कृष्णाले दुड्ड. he is the controller of all. भगवान म्हूण सांगूचेक फुल वेल्थ तागेले क्वालिटी 100% वेल्थ. he is the honor of our wealth. तागेल दुड्ड आम्ही आमगेन पोसेशन म्हूण दवरच्याक आम्ही फार न्हू दवरचे म्हणटच. आमकां मेळचे दुड्ड ओके आम्ही एक कंपनी वता जोली करताय नाजाल्यार आमी क्लिनीक कसो म्हाका आमगेल सर्विसाक हांव दुड्ड काण घेता. नाजाल्यार आमी एक टिचींग फॅकल्टी आमी एकडे स्कूल टिचर तुमकां मेळचे तुमकां देवान दिवचे तें तुमगेल देवान दिवचे बुद्धी यूज करून तुमी तें मेटिरियल एज्युकेशन दिताय. तुमगेल ती देवान दिवची बुद्धी तुमी लिटरली तुमी अक्का ಭಕ್ತಿ ನಾಜಲ ಸುಪ್ರೀಂ ನಾಲೆಜ್ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಗವತ ಆ ಬಗ್ಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಬಗ್ಗೆ यूटिलाइज कराय. ऑफकोर्स तुमकां पोट भरून आसताना तुम्ही त्या मेटेरियल स्कूलान गेल्यात तुमकां पोट भरताना जाव्यात. बट तुमकां जाय जाल्यार काणू बाकी आशिल्ल्यान तुम्ही देवा ಬಗ್ಗೆ सोडाय नाल्यार तुमगे गुरु दिया. तुम्ही कार घेताना तुम्ही एन्जॉय युअर सेल्फ बट you go for a satsang, you utilize that car with to go to satsang. तुमके एक बंगलो मेळ जाल्यार do your satsang sankirtan दवराय. you utilize it for bhakti marga devotional path. Each and everything you see, you keep Krishna in the middle and do your enjoyment. तेंत प्रहलाद सांगता. Whatever you have, you take your possession, you give to your guru or Krishna. Associated with the saintly persons and devotees, worshipping supreme Lord. भक्ती कशी मेळटा म्हणटा हें सांगत आयकवे ते 10 points आसा. हांव जस्ट अशी सांगता. glorifying the Lord's divine qualities. देवाले महिमे बसून उरलेय. ऑलवेज ध्यान कराय देवाले पायांकडे ध्यान कराय. डेटी वर्शिप कशी अर्च विग्रह कशी पूजा कोरका म्हूण चोयाय. ते शास्त्र गुरु दवरून तांणी कशी की सांगिल्ल्या तशी पूजा कराय. Remember that Lord as Paramatma situated in your heart and everyone's heart. सगटाले हृदयांत तो गुरु आस नाल्यार परमात्मा आस ते दुखून ताका केन्नाय ध्यान कोरका. Respecting all living entities according to position and manifestation. सगटांकय रेस्पेक्ट कराय. तांगेले देहांतू
योच परमात्मा स्तिकुनु सक्टांके एकच विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनी चैव स्वपाकेच पंडिता समदर्शिना पंडिता ये कोळचे नॉलेज कोळचे पंडिता सगटांतू एक मट तो दर्शिता दर्शिता म्हळ्यार सगटांतू एक मट सुणे जन्मू नाजाल्यार चंडाळू नाजाल्यार कोणय जाल्यार एक मट पंडिता समदर्शिना तळी तशी भक्ती दोन्ही टाईप ताचे रिझल्ट दोन्ही आसा तुम्ही one can cut down the ಷಡಾರಿಯಸ್ ಸಶತ್ರುಗಳ ಅವಂಗೆಲ್ಲ ಹೃದಯ भितर नाल्यार मन्ना तसं काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य हे सहजाणय तांकां रूट आउट कोरयात मागीर आमी सुप्रीम जाम प्रायमरी पाथ तिगे आमी वी विल रीच टू द सुप्रीम लॉर्ड वी कॅन रीच द वासुदेव हांगा सांगता तळी हे सगळं आमकां कशी मेळटले हे क्वालिटी सिम्पटम्स कशी आमी ध्रुवा चरित्र सांगचे म्हळ्यार हांव सांगिल्लें ते सिम्पटम्स वॉट इज द भक्ती सिम्पटम्स म्हूण सांगत प्रहलाद हांगा ते सांगत ते डिवोटीज मे चॉकअप आमकां उत्तरम ना देवा दिकना पडे प्रहलाद ध्रुव महाराजाक ताका 5 वर्ष 6 वर्ष योवंद प्रविश्य मम वाच विमां प्रसुप्तां ते एक चांग श्लोक हांव तेतून सांगिल्लो मिगेले देह हे सगळं रब्बीने तवळी ते कृष्णान नारायणाला शंकू काणू अशी गल्ला धरून एका अड्डळ आमच्यानिक ताका ते जीब आयली ताका उत्तर उल्लमच्या जायना ताका स्टंडर्ड जालो ध्रुव महाराज नारायणा दिकूनिक तळी हांगा चोक्ड अप मागीर तांगेल देहाची रोम उट्टारपतली मागीर तांगेर वॉयस फॉल्टर्स वॉयस भायर येना कडकड येता उल्लमचे म्हळ्यार तांगेल दोळांत तुगून धडधडी उद्दां येता मागीर तो गीत म्हणटा नाचता हें सगळं चैतन्य महाप्रभूक कशी दिसता सेम सिम्पटम्स लॉर्ड चैतन्य कशी दाखयता जाल्यार तेंचे सिम्पटम्स as if ताका ते हे सगळे ते आमगेले एक हांगा तो सांगता एक गोस्ट एक भूत नाजाल्यार एक प्रेत एक इमॅजिन कोरयात हसता अट्टहास तशीची हांगा तो हसता रडता सगळं ही मेडिटेट कंटेम्पलेट्स ऑफर्स रेस्पेक्ट आनीक हो हरे कृष्णा हो नारायणा हो मास्टर ऑफ युनिवर्स हे सगळं सांगून तो नाचता एक भक्तो ताका कशी मेळ्ळा हे मेळ्ळा पळय हे चेनींग कशी पर्टिक्युलर भाव कॉन्स्टंटली स्मरण कोरका केदनाय आमी स्मरण दवरका एक डिवोटी जावन आमी हे भौतिक विशयांतू आमी कसल बंधन दवरूपणा मुक्त संस्था बंधना समस्त बंधना सगळं सर्व बंधना तुगून मुक्ती मेळका आनीक ते कशी ते सीड्स कशी हे आमगेले ते सीड्स बर्न टू ऍशेस ते कंप्लीट लसून वता आमगेले ते भौतिक विशयाचेर असलो आग्रह सगळोच आमकां ते लसून वता तशी सगळं सांगता सच भक्ती by such bhakti one achieve the shelter of Lord तशी जायना पडे आमी पायांकडे वताय आमी देवाल पायांकडे वताय तशी आमी शेल्टर वताय तशी आमी संसार सागरांत तुकून आमी पुनरपी जननम पुनरपी मरणम म्हळ्यार ते एक सायकलांत तुकून आमकां मुक्ती मेळटा डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट मेळटा देवूय जावन आमकां डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट मेळटा ओके तशें सगळें जावन हे मागीर सांगत म्हळ्यार तुका हे मेळ्ळें सगळं अणवर्ती हे तुमी उतलें स्ट्रगल करचें सगळं अणवर्ती तुमकां मेटिरियल ओपुलन्सस मेळचें सगळं अणवर्ती हें सगळं टेम्पररी हेवन सारी देव फिफ्थ कॅन्टोन तू सांगचे म्हळ्यार सांगिल्लें थांगा उतुलकीची ओपुलन्सस देवाले महिमा सांगताय बट देवी देवता सांगताय म्हळ्यार
आम्ही स्वर्गापासून स्वर्ग आम्ही एन्जॉय करताय. ते एन्जॉय करना आम्ही देवा विसरताय खंय. ते सांगत आई स्वर्गार इंद्र सांगता नाल देवेंद्र नाल बाकी असलेले देवी देवता सांगत आहे. आमकां मस्त एन्जॉय करू येताय. ते एन्जॉय कर न्हू जायना पडे तांणी हे मेटेरियल वर्ल्डान तुई भौम सर्गस भूमीर आशिल्लो स्वर्गस ते भूमीर स्वर्ग भौम स्वर्ग म्हूण सांगत भौम स्वर्ग उंच आशिल्लो स्वर्ग भौम स्वर्ग मागीर बिळा स्वर्ग तशी तीन सांगिल्ले तुमकां उदकाचो सकी कळला भौम स्वर्ग म्हूण सांगून भूमीचेर असो स्वर्ग ताजेर एन्जॉय करताय. तेवय तावळी तांणी नारायणाला सांगताय आमकां हे नाका आमकां एक क्षण पुरो आमकां भूमीर येणू आमकां मुक्ती मेळक आमकां मुकुंद थांगा ते मुकुंद आमकां मुक्ती दिता. भूमीर येणू मुकुंद दिता एक क्षण पुरो आमकां 10 लक्ष काय आमकां जे स्वर्गार नाका आमकां एक क्षण पुरो म्हूण सांगता. तशी कर्मीस हांगा तांणी आगे कर्मीस तांणी फ्रस्ट्रेटेड टोटली फ्रस्ट्रेटेड तांणी बेटर एन्जॉयमेंट मेळू जावन अशी वचूनू आस एकामागल्यान एन्जॉय करू ट्राय करताय आस പക്ഷേ तांकां कांय हॅपीनेस मेळना म्हूण सांगत तो. मागीर तुमगेलें हें सगळं तुमगे मेटेरियल तुमकां संतोष पावना तुमी त्या हें ऑलरेडी हांव सांगून जालें तुमगेन पोसेशन तुमगेल बायल चेडूं तुमगे जीव जावन आशिल्लें अटॅचमेंट ते मिगेले बॉडीत नाजाल्यार मिगेल चेडूंत म्हळ्यार एका फॉल्स पोसेशन ते रीती रॉंग म्हूण सांगत तो सांगा फॉल्स बॉडीली पोसेशन वायफ चिल्ड्रन सर्वेंट रेसिडेंट एंड सो ऑन ते सगळं फॉल्स इतले म्हळ्यार हें सगळं मोर जाल्यार भुमीरी आमगेले मल नाजाल्यार तशी डिस्ट्रॉय नाजाल्यार तशी कुसून वचन डीके जावन बॉडी तही नवा एका एक मनीस मरल्यार बोर जाता आमी आमगेल्या कचोयल्यार ते लासून वता. मुसलमान जाल्यार तांणी ओर पुरताय तावळी थांगा ते मोत म्हळ्यार किडो येता ताका ते मांस खावन ते बोवण मात्र जाता मागीर ते अर्थ नाजाल्यार भुंयचे कुटां रेंवे कुटां मिक्स जाता. तस जाल्यार बॉडी बगेक आमी हें नेवर एवर यू कीप अटॅचमेंट ते सायकल ऑफ ट्रान्समायग्रेशन एक जीव एक रिसीव करता एक बॉडी रिसीव करता आनीक मस्त कूट ताजेरी एक्टिविटीज नडती करता एक्टिविटीज चमकता ते परफॉर्म ते एक्टिविटीज हें कर न्हू मागीर तो दुसरी तांतू पडता दुसरी ती एक्टिविटी तो देवाले ಒಟ್ಟು ದೇವಾಲೆ ವಿಚಾರ ಏನಾನಸ್ಲೆ ದೇವಾಲ್ te patar వచ్చున తినే तो अंतूच पडतदिकुनु तो दुसरी पुनरपि जननम पुनरपि मरणम ते सगळं जाल्लें तळी at last one cannot please Lord मुकुंदा तो एक ब्राह्मण जावो डेमी गॉड जावो नाजाल्यार ताका छान स्वभाव असो तो व्हडलो शिकिलो नाल्यार तो व्हडलो दुड्ड दिमचो ಚಾರಿಟಿ करता नाल्यार तो व्हडलो तापस करचो नाल्यार व्हडलो सॅक्रिफायस करचो हें सगळं तो क्लीन हें सगळं क्वॉलिटीज आसा जाल्यार ताका भक्ती मेळना. भक्ती केदां की तुमी अनफ्लिंचिंग म्हूण सांगताय म्हळ्यार तुमी ते भक्ती मार्गार तुकून व्यती चलन नाजाल्यार तांतू चेंज येवना तिल्लें तांतू मिक्स येवना तिन्नें तुमी सिन्सियर डिवोशन आसवे तावळत तुमकां भक्ती मेळटली. तुमी उतुलकी तुमगे हातान कॅश आसा संपत आसा वेल्थ आसा ऐश्वर्य आसा तुमकां भक्ती मेळका म्हूण ना. तुमकां केदां की अनअलॉयड अनफ्लिंचिंग सिन्सियर डिवोशन ते मात्रम देव काउंट करता. देव काउंट करता. लॉर्ड हरी he is the supreme soul and he is the supreme controller. He is the most dear to all. तो आमकां सगळ्यांकी कंट्रोल करता तो आमगेले परमात्मो आनीक तो
सगटागे सुहृदम सर्वभूतानाम सुहृदम होता भोक्तारम यज्ञ तपसाम तंतु एक वर्ड त्यांचा सुहृदम सर्वभूतानाम सगटांग सो टेक टू भक्ति टू सॅटिस्फाय सुप्रीम लॉर्ड केदान की तुम्ही भक्ती काढताय जाल्यार तुम्ही सुप्रीम लॉर्डारी तुम्ही काढाई आणि का तुम्ही त्या व्हडल्या परमात्माचेरी तुम्ही शरणागती प्राप्त करी तुमका देव तुमका छान करतलो एव्हरी वन कॅन परफॉर्म भक्ती कोणाक यशास रक्षसास विमेन शूद्रा सगळे बर्ड्स एनिमल सगळं केदनाय थंगा आरती वळे ये बोंकीतन ताका कळतं त्या सुण्या ते घांट वजिना बडे ऊ करून बोब घालता म्हळ्यार तागेल जिब्बेन तो प्रार्थना करता खंयच्या की एका कर्म फलाक ते सुण जालें ते आमगे फ्लॅट आसिने बँगलोर फ्लॅट तावळी थंगा एक विघ्न गणपती देवळ आसिने गणपती देवळां केदनाय ये घांट वजिना आरती करचे वळे ते सुण मुखार येता निका ऊ एक 2 मिनिट तागेल बोबस तेंजाले तो वचून तांचे लगी पडताने ते गेटा लगी पडतलो इथे तक भितर ती प्रार्थना कळता तागेल जिब्बेन ताका कळता नाल्यार ते देवाक कळता तागेले हृदयान बेसले परमात्मा ते सुण म्हूण लेखू नका ताका कळता तशी सगळे बर्ड्स जावो एनिमल्स जावो आयकून बेसताना आम्ही प्रार्थना करता जाल्यार म्हाका दोनी सुणी आस हांव तांचे वचून चांट करतनी तांकां नेक्स्ट बर्थ पुणी चांग जन्म मेळ्ळो म्हूण तांणी अशें आयकून बेसतनी इट्स अ रियली ये एफेक्ट आम्ही चांट करचे वळे ते सुण म्हूण चोवंक नाका तागे हृदयांत देव तस तशी आमी एक वेळे ये हेस्ती हेस्तीशी सोंडाळ घाल शी 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 तळामी गुरुवायूर गेल्ली न्ही गुरुवायूर तावळता हेस्ती अशी 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 करता जावळी वय मिगेल सरदान मिगेल चेल्लेनी हरे कृष्ण 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 ते हेस्ते यू विल नॉट बिलीव he was doing his tongue like this he's put it down and he was listening ते लिसन करता म्हळ्यार तागेल कानू हलून तीन रबतने ते कानू हलून ती रबत they are also listening that thing at least 2 times we chanted and that animal was listening मागीर आमकां थंग राबून आमकां तिका हें करूं जमना त्या देखून हांव सांगता सगळे अल्टिमेट गोल ऑफ ह्युमन लायफ शुड बी to please the Govinda and to render service to lotus feet of Govinda and to see him everywhere. Then the etavan evalokesmin pumsaha swartha para smritaha ekanta bhaktir govinde yat sarvatra tadikshanam. Then the ultimate goal of human life is explained by all scriptures. सगळे एक सांगत आहे render service to lotus feet of Govinda and to see him everyone. Hare Krishna. Antu item mijalagi am item chuki sangile sila shama paunka sagta lagi am mijal shama nimgita